Lokgontti chapter 19. Tambdde Gaiecho Gobor. सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक शिकोवन दिवंक मोइजेसाक आनी आरोनाक फरमायलें. खot-khôdd नाsloli एक केदनाच कामाक lavunk ना tosli एक तांबडी गाय हाडून त्या एलियाजार इयादनिका कडेन दियात. मोइदाना बहार व्हरून ताच्या फुड्यान ती मारूंक जाय. मागीर एलियाजार तिचें इल्लें रगत घेतलो आनी आपल्या बोटान तो 7 पावटी ते जोमातीच्या तोंबूशीन उडयतलो. आख्खें जनावर, चामडें, मांस, रगत आनी झोळ्यो यादनिकाच्या फुडांत उलपावंक जाय. मागीर तो देवदाराचें इल्लें लांकूड, hisop-zhaddaची एक ताळी आनी तांबडो दोरो उत्या उज्यांत उडयतलो. उपरांत तो आपलीं वस्त्रां धुतलो आनी आपणाचेरूय उदक ओततलो आनी मागीर ताच्यान मैदानार येवं येता, पूण सांज पर्यंत तो रिती प्रमाणे अशुध्द उरतलो. गाय उलपायल्या त्याय मनशान आपलीं वस्त्रां धुवचीं आनी आपणाचेर उदक वतचें, पूण सांज पर्यंत तो अशुध्द उरतलो. मागीर रिती प्रमाणे शुध्द आसलोल्या मनशान तो गोबोर पुंजावचो आनी मोइदाना भायर एका शुध्द जाग्यार तो दवरचो. रिती प्रमाणे जी अशुद्धी आसा ती काडूंक इस्रायल पोरजा ह्या गोबरान शुद्धीचें उदक तयार करतली. पातोक काडूंक ही रीत पाळूंक जाय. गोबोर पुंजायता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, पूण सांज पर्यंत तो अशुध्द आसतलो. सोर येवच्या काळाक शिकोवन इस्रायल पोरजेन तशें इस्रायला मोदें जियेतल्या पोरक्या लोकान ती सांबाळूंक जाय. अशुद्धी विशीं कोणूय एक मोडें आफुट्टा तो 7 दीस अशुध्द उरतलो. तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा ताणें शुद्धीच्या उदकान नितोळ जावन घेवचें, पूण तो हे दोनूय दीस तिसऱ्या तशें 7व्या दिसा तशें करिना जाल्यार तो अशुध्द उरतलो. कोणूय एका मोड्याक हात लायता आनी आपली शुद्धी करिना जाल्यार तो अशुध्द उरता, कित्याक शुद्धीचें उदक ताचेर पडूंक ना. तो सर्वेस्पराचो तोंबू बोश्टायता आनी देवाचे पोरजेंतलो कसो ताका लेखचे नात. कोणूय तोंबूंत मेल्या उपरांत थंय आसलेलो लोक वो थंय भितर सरता तो रिती प्रमाणे 7 दीस अशुध्द उरतलो. दांपणें नासलेलें तोंबूंतल्यान आयदन वो मडकी अशुध्द जाता. दारा भायर कोणाकूय जिवेशी मारला वो आपशींच मेला ताका हात लायता वो मनशाच्या एका हाडाक वो फोंडाक हात लायता तो 7 दीस अशुध्द उरता. शुद्धी करपाच्या उदकाची विधी. ही अशुद्धी काडूंक पातकाचे शुद्धी खातीर उलपायलोले गायचो इल्लो गोबोर एका आयदनांत घेवचो आनी तातूंत झोरीचें उदक घालचें. शुद्धी करता तो पयलो आपुणूच शुद्ध आसूंक जाय. मागीर तो त्या उदकांत hisop-zhaddaची एक ताळी घेवन तोंबुल्यांत भितर सरता आनी सगल्यांचेर आनी थंय आसात तांचेर तें उदक शिंवरायता. आनी जो मनीस अशुध्द जाला ताचेर तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा तें उदक मारता. 7व्या दिसा त्या मनशान आपलीं वस्त्रां धुवचीं आनी शुद्धीचें उदक आपणाचेर घेवचें आनी हे पोरीं दीस पडचे पयलीं तो शुद्ध जातलो. कोणूय हे पोरीं अशुध्द जाल्लो आपली शुद्धी करून घेना तो तसोच अशुध्द उरतलो, कित्याक शुद्धीचें उदक ताचेर पडूंक ना. तो सर्वेस्पराचो तोंबू बोश्टायतलो आनी देवाचे पोरजे भायर पडटलो. सोर येवच्या काळाक तुमी हो कायदो सांबाळूंक जाय. शुद्धीचें उदक शिंवरायता त्याय मनशान आपलीं वस्त्रां धुवंक जाय. कोणूय हें उदक आफुट्टा तो सांज पर्यंत अशुध्द उरतलो. अशुध्द मनीस हात लायता तितलेंय अशुध्द जाता आनी कोणूय ह्या वस्तूंक हात लायता तो सांज पर्यंत अशुध्द उरता. देवाचें उतर.